1 जुलयाक गिरिजाक वाळपय नवोदयात सोडिल्ले. तेन्नासावन भलायकी बरी ना म्हूण ताणें हावज इन्चार्जाक सांगिल्लें. पूण तिणें काना मनार घेतलें ना म्हूण गिरिजाची भलायकी हाताबायर गेली म्हूण ताच्या बापायन नवोदय आनी उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ केल्या. 1 तारखेक सोडपाक 2 तारखेच्यान स्कूल स्टार्ट जाता. तेन्ना हांव बरे भाशेन हाडून सोडलें आनी आमकां एक 4-5 दिसांनी कळ्ळें घरा कडेन शुक्राराक कितें चेडूं बरें ना नवोदयान. तेन्ना हांव हांगा येयलो नवोदयाक आनी दोगांय घोव बायलां येयले आनी पळयलें चेडवाक. तेन्ना हांव चेडवाक अक्षरशा वळखपाक ना. इतले चेडूं म्हाजे काळे जाले 4 दिसां की हांव अक्षरशा वळखूंक ना आनी रडपाक लागलो. हांवें मागीर डायरेक्ट कंप्लेन दिली तेंच्या हावस मॅडम कडेन गेलो आनी बरयली की म्हाज्या चेडवाक लीव दी म्हणून. तेन्ना तिणें सांगलें म्हाका लीव दिना, चेडवाक घेवन चल हॉस्पिटलान परत हाडून पाय म्हणून. हांवें सांगलें तेन्ना ताका कांय जावंक ना म्हणून सांगलें. हांवें सांगलें म्हाज्या बायलेन स्वता सांगलें तुका हें पळय कंडिशन पळय आनी तरी लीव दी म्हणून. तेन्ना तिणें सायन मारली. आनी हांव डायरेक्ट हांगाच्यान चेडवाक घेवन गेलो हॉस्पिटलान, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान. थंयच्यान तेंच्यानी डायरेक्ट जीएमसीन घातलें, आयसीयू घातलें. आनी सद्या थंयच्यान हांगाच्यान तेन्ना धाडलें तेन्ना डायरेक्ट थंयच्यान आयसीयून एडमीट केलें. आनी सद्या आतां आयज पर्यंत ते आयसीयून आहा. गिरिजाक हायस्कुलांत मेडिसीन दिवन 6 तारखेच्यान सुटी दिल्या म्हूण वाळपय नवोदयाचो प्रिन्सिपल म्हणटा. तो स्कुलाचे आंगार घेना. Actually, on 6th, she got some medicine and she has been given leave for as per the request of the parents. Okay. That much only. No. Yes, we came here and 6th she got some giddiness and my staff nurse has given the medicine, and on that day, same day, she was called and the parent came and parent took this child on leave and that child is on leave now. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.